कोर्टाच्या सामकार जी पार्किंग सुवात आसा थंय मल्टीलेवल पार्किंग करपाचो फोंडे पालिकेचो विचार आसा। तशेंच राजीव गांधी कला मंदिरा कडेनय मल्टीलेवल पार्किंग करून फोंडे शारांतलो पार्किंगेचो प्रस्न सुटावो करपाचो हावेस पालिकेन उक्तायला। फोंडे पालिकेचो नगराध्यक्ष शांताराम कोलवेकरान हे विशीं माहिती दिली। एसजीपीडीएन दिल्ले सुचोवणे प्रमाण ओडीपीची प्रक्रिया चालू आसा। हाचेर बसका आफोवन फोंडे पालिकेक सुचोवण्यो आनी हरकती नोंदवपाक सांगिल्ल्यो। ते प्रमाण फोंडे पालिकेन बसका आपयल्ली। मंगळार मेरेन आमी तांकां सुचोवण्यो आनी हरकती धाडून दितले अशें फोंडे पालिकेचो नगराध्यक्ष कोलवेकरान सांगलें। एसजीपीडीएन आमकां डायरेक्ट केल्ल्या त्या प्रमाणान तांगेलो जो ओडीपी जो आसा 2030 तो प्रोसेसान आसा आनी त्या खातीर ताणें आमकां डायरेक्ट केलें की तुमी एक कावन्सील मिटींग घेवन ताजेर तुमचे कितें सजेशन्स डेव्हलपमेंट कितें आसत एज फार एज म्हणजे इन ब्रॉड वे एक रोड्स किंवा ओपन स्पेस किंवा पार्किंग फॅसिलिटी अशें दिवपाचें कितें किंवा तुमचे आमचे म्युन्सिपालिटीचे कितें प्रोजेक्ट आसा त्या बद्दल आमी मिटींग घेतलेली। आतां तेजे वयल्यान ही मिटींग जाली बरें खेळमेळीन मिटींग जाली आनी आमकां जी सजेशनां आसा ती तांकां मंगळारा पयलीं तांकां पावोवपा जाय सो दॅट ती आमची सजेशनां ते इनकॉर्पोरेट करून ते तो जो प्लान आसा तो ते टीसीपीक धाडून नोटिफाय करतले आनी तो मागीर ड्राफ्ट रेडी जातकूर इट वील बी ओपन फॉर ऑल पब्लीक आनी मागीर अरावंड ते सांगता त्या प्रमाणे आनी 60 days आसा म्हणटा ते फॉर पब्लीक टू सजेस्ट एंड डेव्हलप एनी स्किम्स डेव्हलपमेंटाचे आसा जाता तर हेज्या भितर आमचें कितें आसा की सगळ्यान पयलीं आमी एक कोर्टाच्या मुखार जे पार्किंग आसा कारण तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की फोंड्या ही अशी आमची सिटी आसा की ज्या जाग्यार पार्किंगाचे खूब प्रॉब्लेम आसा सो तातूंत आमकां जो कितें एक हें मेळ्ळें की कोर्टाच्या मुखार जे कोर्टाचें जे पार्किंग आसा त्या पार्किंगाचेर एक मल्टीलेवल पार्किंग करून थंय एक पार्किंग फॅसिलिटी करपाची। परत आनी एक सजेशन आयिल्लें की जे राजीव कला मंदिराच्या जे मुखार जे पार्किंग आसा न्ही तें बी एक मल्टीलेवल पार्किंग करून थंय सुद्दां मल्टीलेवल पार्किंग करून पार्किंगाचे प्रॉब्लेम जाता तितले कमीत कमी करपाचे आनी एक कशें की आमची जी प्रॉपर्टी आसा ह्या सायडीक ग्रावंड आसा थंय एक तीन कडेन पार्किंगाचे सध्या तरी सजेशन आसा आनी ही आमी सजेशनां तांकां मंगळार दीस धाडटा। तिनूय मल्टीलेवल हय तिनूय मल्टी कारण जागो कमी आसल्या कारणान आनी म्युन्सिपालिटीची एरिया फोंडा सिटी ही भरपूर सगळ्यांक कंपेर करीत जाल्यार सगळ्यांत कमी म्हाका दिसता फोंडा म्युन्सिपालिटीची एरिया आसा आनी त्या खातीर आमकां कंजेशन जर पार्किंगाचे जर प्रॉब्लेम सॉल्व करतलो जाल्यार मल्टीलेवल पार्किंग गेल्या शिवाय ताका कांय पर्याय ना। दुसरी गोष्ट आसा की जो बस स्टँडा वयल्यान एक तांणी एक रोड प्रपोज केला तो बस स्टँडा वयल्यान अलॉंग वीथ नाला तो डायरेक्ट तो जो बायपास आसा कपलेश्वरी बायपास दरेश्वर टू अलॉंग वीथ नाला जो कपलेश्वरी बायपास भायर पडटा थंयच्यान एक 15 मीटर ताणें रोड प्रपोज केला नाल्याच्या सायडीक with 5 meter buffer zone। गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक।